आसा डायरेक्टर पंचायती यांच्या ऑर्डरी प्रमाणे आयज आमकां हांगासर सरपंचाच्या इलेक्शनाचे सरपंच निवडपाक इलेक्शन घे म्हणून ऑर्डर आसली। त्या प्रमाणे आमी हांगा इलेक्शन घेतलेलें आसा। सरपंच पद ह्या पंचायतीचे 22 सप्टेंबर 2025 पासून रिक्त आसले, ते भरपा लागून आयज इलेक्शन जालें आनी इलेक्शनाक एकच नॉमिनेशन पेपर आयले महेश मधू नायक यांचो आनी ताका लागून एकच एप्लिकेशन आयल्या कारणान ताका आमी अनअपोज सरपंच धारबांदोडा पंचायतीचो म्हणून आमी डिक्लेअर केल्लो आसा। ताका आज आमच्या पंचायतीन महेश मधू नायक हो अनअपोज सरपंच निवडून येयला, त्याबद्दल हांव ताचें अभिनंदन करता। आमच्या सगळ्या पंचायत मंडळान विदाउट ऑपोजिशन ताका आमी सरपंच केला आनी म्हाका सांगपाक गर्व दिसता की गेली 22 वर्सां आमच्या पंचायतीन अविश्वास ठराव नासतना सरपंच पदाची इलेक्शन जाता आनी नवो सरपंच जाता। आयज महेश सरपंचाची धुरा सांबाळटना महेश आमच्या धारबांदोड्याच्या गांवा खातीर आमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन बरें काम करतलो हेजी म्हाका अभिमान आसा। आनी आयज आमच्या सगळ्या पंचायत वाठारांतले सगळे पंच तशेंच आमचे गांवचे नागरीक देवदेवच्या आशिर्वादान आमी आयज महेशाक आमचो सरपंच केला आनी सरपंचाच्या कार्यकर्त्याक परत शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। ह्या पंचायतीन हांव पयली फावट इलेक्ट जाल्लो आनी म्हाका जेन्ना सगळ्यांनी मेळून सरपंच केला, मेन सरपंच करपाक बालाजी गांव हेजे चड सहकार्य आसा। आमी धारबांदोडा पंचायतीन आसा ज्या जाग्यार सरपंच पद रिक्त आशिल्ले बालाजी गांवस जो विनायक गांवस हो रिजायन जेन्ना जाल्लो तेन्नाच्यान सरपंच पद रिक्त आशिल्ले आनी ते आयज सरपंच पद जो महेश नायक पंच जो आसलो ताका सरपंच केला आनी बिनविरोध हो सरपंच जाल्ले आसा। तेंची धारबांदोडा पंचायतीची एक खासियत आसा की केन्नाच अविश्वास ठराव म्हणटा ते धारबांदोडा पंचायती कोणाचे हाडलेले ना। जे जाता ते समजून अशें एकमेकाक कोणाक सरपंच करपाक जाय समजून जाता अशीच माजी सरपंच जो आसा बालाजी गांव हेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोड्याच्या एकनाथ केडेकर।